धारगळी सत्कार जालो मंत्री माविन गुदीन आशिल्लो आणि तांची इच्छा आसा की ते तुम्ही बीजेपीन ती निवडणूक लढोवपाची तेचेर काय तुमची भूमिका आसतली? इलेक्शनाक टायमा सध्या काम करपाक जाय तो काम करया पळय म्हाजे विचार इतले आहा की जर जो मनीस काम करता आणि आपल्या लोकांक पावता आणि ते लोकां मदीं रावता त्या मनशाक योग्य वेळार तिकीट मेळटा. सो कितें तिकीट खंयची तिकीट म्हणजे हांव खूब फावटी पळयता काही जे इच्छूक उमेदवार आहा ते तिकीटीक रडटात तिकीट जाय पण म्हाका दिसता जेन्ना तुजें कार्य पळोवप आनी तुका पक्षान तिकीट दिवप हें इम्पॉर्टंट आसता तेन्ना ताका व्हॅल्यू आसता. फक्त वचोन जर आमी हात फुडें केले आनी आपणाक तिकीट दी ते म्हाका पटना. तूं तुजें काम दाखय, तूं सक्षम आहा म्हणून दाखय, तूं तुज्या लोकां वांगडा तूं तांकां न्याय दिवंक शकता हें दाखय. तेन्ना खंयचो तरी पक्षाचे श्रेश्ठ लोक असतात ते खंय तरी डिसिजन घेता ना ह्यो योग्य कॅन्डिडेट आमच्या पक्षाक आहा म्हणून. हे जेन्ना करतले तेन्ना म्हाका दिसता जनतेकूय न्याय मेळटलो आनी त्या पक्षाकूय न्याय मेळटलो. सो ह्या विचाराचें म्हाजें हें मत. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.